कॅश फॉर जॉब प्रकरणात भाजप पदाधिकाऱ्यांचो आस्पाव आशिल्ल्याचो सणसणीत आरोप काँग्रेसीन केलो। ह्यान फुडें येवपी सरकारी नोकऱ्यो कर्मचारी भरती आयोगा अंतर्गत जातल्यो काय ना हें मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट करचें अशें काँग्रेसीचें म्हणणें। तशेंच फुडाराक जावपी नोकर भरती तेच बरोबर अधिकाऱ्यांक दिल्ल्या सेवा वाडीचेर नदर दवरपा खातीर उच्च स्तरीय समिती नेमची अशें काँग्रेसीन मागलां। गोंयांत गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाड जायत आसा। शेनवारा ओल्ड गोवा फेरीबोटीन काम करपी कर्मचाऱ्यान एका सान पिरायेच्या चलयेचो विनयभंग आनी छळणूक करपाचें प्रकरण उक्ताडार आयला। उपरांत ओल्ड गोवा पुलिसांनी 14 वर्सांच्या सान पिरायेच्या चलयेचो छळणूक केल्ल्या प्रकरणात ओल्ड गोवा फेरीबोटीन काम करपी कर्मचारी सुदेश तारी हाका अटक केली। पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा। करसवाडो म्हापशें महामार्गार वेगान येवपी ट्रकाची मशीन धडक बशिल्ल्यान 4 मशीन आगताक मरण जाल्यार 2 गंभीर जखमी। ट्रक चालकाक पुलिसांनी चवकशे खातीर ताब्यात घेतला। करसवाडो म्हापशें महामार्गार वेगान येवपी ट्रकाची धडक रस्तो हुबपी मशीन बशिल्ल्यान दुर्दैवान 4 मशीन आगताक मरण आयलें जाल्यार 2 गंभीर जखमी जाल्ल्यान तांकां उपचारा खातीर बेगोबेग गोशाळेंत धाडून दिले। सज्जे वरवीं ह्यो मशी चरपाक गेल्ल्यो। रातच्या वेळार घरा परततना महामार्गाचेर भर वेगान ट्रक आयलो आनी मशीन धडक दिली। ह्या अपघाताची म्हायती मेळटाच म्हापशा पुलीस आनी उजो पालुकी दळाचे जवान घडणूक थळार आयले। अपघाताचो पंचनामो करून जखमी मशीन उपचारा खातीर गोशाळेंत धाडून दिले। मजगतीं ट्रक चालकाक चवकशे खातीर म्हापशे पुलिसांनी ताब्यात घेतला। फुडलो तपास सुरू आसा। मये पंचायत वाठारांत रस्त्यांचेर भोंवपी हेडग्या गोरवांक धरतले अशी शिटकावणी मये पंचायतीन दिवन लेगीत अजूनय प्रत्यक्ष कारवाय सुरू जावंक ना। रस्त्यांचेर भोंवपी हेडग्या गोरवां आड कारवाय केन्ना हातांत घेतले असो प्रश्न आतां वाहन चालक आनी थळावे लोक उपस्थित करपाक लागल्यात। मये वाठारांत हेडग्या गोरवांची समस्या कायम आसा। केळबाय वाडो ते हळदण वाडो मेरेनच्या रस्त्यांचेर वचत थंय गोरवां। रातच्या वेळार तर ही गोरवां रस्त्याचेर थपकल मारतात। रस्त्याचेर भोंवपी आनी थपकल मारपी गोरवांक लागून वाहन चालकांक कसरत करची पडटा। ह्या गोरवांक लागून अपघाताचोय धोको वाडटा। मये वाठारांत भोंवपी ह्या गोरवांनी कांय जाणांचेर हल्ले लेगीत केल्यात। मजगतीं हालींच जाल्ले मये पंचायतीच्या ग्रामसभेंत हेडग्या गोरवांचो मुद्दो उपस्थित जाल्लो। रस्त्यांचेर भोंवपी गोरवां धरतले अशें पंचायतीन ग्रामसभेंत स्पश्ट केल्लें, मात खंयचे कडेन कांयच ना। कुट्टेरे मतदारसंघातल्या इबाड रस्त्यांक लागून थोडे लोक आपली बदनामी करपाचो यत्न करता। तशेंच कुट्टरीच्या थळाव्या मदीं गैरसमज निर्माण करपाचो यत्न सुरू आसा। मात डिसेंबर मेरेन सगळे रस्ते दुरुस्त आनी हॉट मिक्सिंगाचें काम पुराय जातलें अशें कुट्टरीचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड हांणी सांगलें। तशेंच गॅस एजन्सी आनी वीज खात्याक नोव्हेंबर मेरेन काम पुराय करपाची मागणी केला अशी माहिती रेजिनाल्ड हांणी ह्या वेळार दिली।
शेल्डे कुडचडीच्या हातमाग फॅक्टरीच्या इमारतीचे अर्धवट बांदकाम 7 वर्सां सावन पुराय जावपाची वाट पळयता. पंचायतीन परवानो दिवन लेगीत बांदकाम पुराय जावंक नाशिल्ल्यान थळावे फुर्योज. ही पळयात शेल्डे कुडचडीच्या हातमाग फॅक्टरीच्या इमारतीची अवतिकाय. इमारतीचे बांदकाम अर्धवट सोडिल्ल्यान सरभोंवतणी झाडां झुडपाचे जाल्ले हे साम्राज्य. 2017 वर्सा ह्या हातमाग फॅक्टरीची इमारतीच्या बांदकामाक सुरवात जाल्ली. कंत्राट घेतिल्ल्या कंत्राटदारान बांदकाम अर्धवट सोडले. प्रशासनान लेगीत दुर्लक्ष केल्ल्याचो आरोप थळावे करतात. ते उपरांत नोव्हेंबर 2023 वर्सा इमारतीच्या बांदकामाचो विस्तार करपा खातीर पंचायतीन बांदकाम परवानो दिवन लेगीत काम अजून मेरेन पुराय जावंक ना म्हणून थळावे फुर्योज. हातमाग फॅक्टरीच्या इमारतीचे काम बेगोबेग पुराय करून बायलांक तशेंच हेरांक रोजगार निर्मिती उपलब्ध करून दिवची अशी मागणी थळावो प्रशांत गावस देसाय हांणी केल्या. मडगांव नगरपालिकेन सुरू केल्ली नोकर भरती प्रक्रिया रद्द करची आनी गांव लोक सेवा आयोगा वरवीं नोकर भरती प्रक्रिया करची अशी मागणी युवा फुडारी प्रभव नाईक हांणी केली. ह्या विशीं मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांकां पत्र धाडलां अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. फाटली 2 वर्सां जाली शिगांवच्या पंप हावजाच्या शटराची अवतिकाय जाल्ली आसा. ते शटर बंद लेगीत जायनाशिल्ल्यान भितर आशिल्ल्यो वस्तू चोरयेक वचपाची शक्यताय आसा. हे विशीं तळाव्यांनी संबंदीत अधिकाऱ्याक लेगीत कळीत केल्ले पूण कोणेच दखल घेतिल्ली ना. वरिश्ठ अधिकाऱ्यांनी हाची दखल घेवन बेगोबेग शटराची दुरुस्ती करची म्हूण मागणी जावपाक लागल्या. वीस नोव्हेंबराक जावपी महाराष्ट्र विधानसभा वेंचणुकेची तयारी नेटान चालू आसा. प्रचार तेंगशेर पावला. भाजपाचे स्टार प्रचारक नेटान तयारीक लागल्यात. तातूंत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांकां केंद्रांतल्या भाजपा फुडाऱ्यांनी महाराष्ट्र विधानसभा वेंचणुके खातीर स्टार प्रचारक म्हूण नेमल्यात. हे फाटभुंयेर गोंयचे मुख्यमंत्री सद्याक कोल्हापूर पावल्यात. कोल्हापूरच्या अंबाबाई महालक्ष्मी देवीक पांया पडटनाचो हो फोटो मुख्यमंत्र्यान आपल्या सोशल मिडिया हँडल्साचेर पोस्ट केला. म्हापशे खोर्लेचो 2 दिसांच्यान बेपत्तो आशिल्लो 16 वर्साचो भुरगो अभिषेक कुमार सिंग निमणे राजस्थानाक सांपडलो. अभिषेकाक ताच्या राजस्थानांतल्या सोयऱ्यांच्या सुवादीन केलो. रेस्तारा सांजेर तो आवय कडल्यान चिप्स खावपाक पयशे घेवन गेल्लो. तो परतून येवंकूच नाशिल्लो. तेन्ना ताच्या आवय बापायन पुलिशेन कागाळ केल्ली. उपरांत तो आयज राजस्थानाक सांपडलो.
अपने आउट ऑफ द बॉक्स बिजनेस आइडिया को आउट ऑफ द वर्ल्ड स्टार्टअप बनाओ। पारुल यूनिवर्सिटी आ जाओ। पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा, गुजरात। आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक। तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही। आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात। तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर। आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर। तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही। ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात। ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात। गोमंतक टीव्ही, आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात। गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज। कॅश फॉर जॉब स्कॅम घोटाळो सरकारान जुक्ताडार हाडलो, हातूंत घुसपिल्ल्याक कोणाकूच सोडचे ना म्हूण मुख्यमंत्र्यान ह्यान आदींच सांगले। तेन्ना विरोधकांनी कित्याक आरोप करचे न्हू अशें भाजपाचो म्हणयारो यतीश नाईक सांगता। पुलीस तपास योग्य दिकेन सुरू आसा, पुलिसांक आपले काम वेवस्थीत करूनी अशें ताचें म्हणणें। गोंयांत वाडपी गुन्यांवकारी घडणुकांचे फाटभुंयेर गोंय पुलिशेन पुराय गोंयांत टॅनंट व्हेरिफिकेशन मोहीम राबयली। ह्या मोहिमे अंतर्गत ह्या वर्सा उत्तर गोंयांत फक्त 1 लाख जाल्यार दक्षिण गोंयांत आतां मेरेन 75,887 जाणांचे टॅनंट व्हेरिफिकेशन पुराय केलां। हे मोहिमे अंतर्गत भाड्याचे कुडीक रावपी बिगर गोंयकारांची पुलिशेन तपासणी केल्या। फाटल्या कांय म्हयन्यां सावन गोंयांत गुन्यांवकारी घडणुकांचो आंकडो हिसपा भायर वाडिल्लो। चडशा घडणुकांनी गोंया भायले लोक घुसपिल्ल्याचे दिसून आयिल्ले। घडणुकांचो तपास करतना पुलिसांक गुन्यांवकाराचो सोद घेतना जायत्यो अडचणी आयिल्ल्यो। ताका लागून पुलिशेन टॅनंट व्हेरिफिकेशन मोहीम राबोवपाचो निर्णय घेतिल्लो। भाड्याचे कुडीक रावपी बिगर गोंयकारांचे टॅनंट व्हेरिफिकेशन करचें म्हूण मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान गोंय पुलिशेक आदेश दिल्लो। मुख्यमंत्र्याच्या आदेशाचें पालन करून पुलिशेन पुराय गोंयांत टॅनंट व्हेरिफिकेशन मोहीम राबयली। हातूंत तांच्यांनी भाड्याच्या कुडींनी रावपी बिगर गोंयकारांची तपासणी केली। हे मोहिमेंत ह्या वर्सा उत्तर गोंयांत फक्त 1 लाखा परस चड जाणांचे टॅनंट व्हेरिफिकेशन केलें, जाल्यार दक्षिण गोंयांत 75,000। करंजळे गार्डनाची सामकी चवथिकाय जाल्या। गार्डनाची सारकी देखरेख जावंक नाशिल्ल्यान भितर आशिल्ले झोपाळे, बाग तशेंच हेर वस्तू मोडल्यात। तेन्ना सरकारान ह्या गार्डनाचें परतून सोबितीकरण करचें अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। हे करंजळेचें गार्डन पळयात, एका वेळार सुंदर अशें गार्डन आशिल्लें, मात आतां ताची बाबत स्थिती जाल्या। हालीं तेंपार गार्डनाची देखरेख जावंक नाशिल्ल्यान ताची सामकी अवतिकाय जाल्या। गार्डनांत आशिल्ले झोपाळे, घसरगुंडी आनी हेर ल्हान भुरग्यांक खेळपाक घातिल्ल्यो वस्तू आतां मोडल्यात। तशेंच विसप घेवपा खातीर केल्ले शेडीचे पत्रे उबोवन गेल्यात, जाल्यार सगळ्या खांब्यांक कळम आयल्या। इतलेंच न्हय जाल्यार गार्डनांत आशिल्ले टॉयलेटीची सामकी वायट बाबत दशा जाल्या।
तेन्ना गार्डनाचें सोबितीकरण करून ते पयलीं सारकें करचें अशी मागणी थळावे करपाक लागले. शेल्डे वाठारांत आशिल्ल्या तळ्याच्या सरभोंवतणचो वाठार आतां सामकोच दुशीत जाला. हेर वाठारांतले लोक येवन कोयर उडयतात अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा. शेल्डे वाठारांत आशिल्ल्या तळ्याच्या सरभोंवतणी सोबितीकरण केल्लो वाठार आतां सामकोच दुशीत जाला. वचत थंय कोयर उडिल्लो पळोवपाक मेळटा. लोकांक बसपा खातीर घाल्ले बाग लेगीत चोरून व्हेल्ल्याचो थळाव्यांचो आरोप आसा. पंचायतीन लोकांक शिटकावणी दिवन लेगीत तळ्या कुशीक कोयर हाडून उडयतात. इतलेंच न्हय तर हे पळयात, रेलिंगाकूय कशा पद्दतीन ह्यो कोयराच्यो पिशव्यो बांदून दवरल्यात. कोयराची समस्या ही केन्नाच सोंपची ना. मात अशा तरेन भौशीक सुवातांनी लेगीत जर लोक बेशिस्तपणान कोयर उडोवपाक लागले तर आमचें गोंय राज्य केन्ना नितळ जातलें असो प्रश्न उपरासता. शेनवारा पाट्या पोल्यार चड धाप्पा खातीर लायिल्ली लोखणाची प्लेट सुटली आनी हे प्लेटी वेल्यान गाडयो चलोवप कठीण जावपाक लागले. देखून पाट्यार गाडयांच्यो रांको पळोवपाक मेळ्ळ्यो. मजगतीं हे सगळे घडणुकेचो व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर बरोच व्हायरल जाले उपरांत प्रशासनाक जाग आयली. बेगोबेग सगळी यंत्रणा जाग्यार घालून भौशीक बांदकाम खातें आनी पणजे ट्रॅफिक सेल सुवातेर पावले. येरादारीचें योग्य वेवस्थापन करून ह्यो प्लेटी बसोवपाचें काम हातांत घेतलें. पुलिसांनी येरादारी एके वटेनच्यान चालू दवरली जाल्यार आनी दुसरे वटेन प्लेटी बसोवपाचें काम हातांत घेतलें. क्रेनीचे मजतीन ह्यो प्लेटी परत काडल्यो आनी सामक्यो जाग्यार घालून त्यो परत वेल्डिंग केल्यो आनी उपरांत येरादारी सुरळीत जाली. संवसारीक भलायकी संघटनेच्या नव्या अदमासा प्रमाण 2050 मेरेन संवसारभर कॅन्सराच्या प्रकरणांत 77% वाड जातली. ह्या अहवालांत कॅन्सराच्या दरांत अपेक्षीत वाड करपी घटकां मदलो एक घटक म्हणून हवा प्रदुशणा कडेन लक्ष ओडलां. कर्करोगाचेर संशोधन करपी आंतरराष्ट्रीय संस्था इंटरनॅशनल एजन्सी फॉर रिसर्च ऑन कॅन्सरान कर्करोगा विशीं खर शिटकावणी दिल्या. 2050 कर्करोगाची सुमार 3.5 कोटी नवी प्रकरणां मुखार येवपाक शकता. कॅन्सराच्या ह्या वाडट्या प्रमाणा फाटल्यान तंबाखू खावप, मोटेपण सोरो पिवप ही मुखेल कारणां जावन आसात. मात ताचे परसूय वाऱ्याचें प्रदूषण हें सगळ्यांत म्हत्वाचें कारण आशिल्ल्याचें हे संस्थेन म्हणलां. ह्या देशांत कॅन्सराच्या नव्या प्रकरणांनी सुमार 142% वाड जावपाक शकता. उच्च मानवी विकास निर्देशांक आशिल्ल्या देशांनी सुमार 40 लाख नवी प्रकरणां नोंद जावपाक शकता. मोबायल वाहनां वरवीं दिवचले घडोवन हाडिल्ल्या कॅन्सर स्क्रीनिंग शिबिराक उपाट प्रतिसाद मेळ्ळो. भलायकी खात्या वतीन घडोवन हाडिल्ल्या ह्या शिबिरांत तज्ञ दोतोरांनी दुयेंतींची तपासणी केली. कॅन्सर दुयेंसांचेर वेळारूच उपचार जाले जाल्यार दुयेंती बरे जावन तांचो जीव वाचपाक शकता. तेच खातीर भलायकी खात्यान कॅन्सर स्क्रीनिंग अभियान सुरू केलां. ह्या अभियाना खाला दिवचलच्या सामाजीक भलायकी केंद्रांत शेनवारा कॅन्सर तपासणी शिबिराचें आयोजन केल्लें. मानेस्तांच्या हजेरेन शिबिराचें उक्तावण जालें. उपरांत गोंय वैजकी आनी डेंटल कॉलेजीच्या तज्ञ दोतोरांनी दुयेंतींची तपासणी केली. वाळपय सुडाच्या निधींतल्यान उबारिल्ले फूड स्ट्रीट प्रकल्प उक्तावणाची वाट पळयता. ह्या प्रकल्पाचें काम पुराय जावन 2 म्हयने जाले, मात आजून ताचें उक्तावण जावंक ना. तेन्ना ह्या फूड स्ट्रीटाचें उक्तावण बेगोबेग करचें अशी मागणी गाडेकारांनी केल्या. वाळपय मार्केट संकुलाच्या वाठारांत वट्ट 78,97,000 खर्च करून हो फूड स्ट्रीट प्रकल्प उबारला. फाटल्या 2 म्हयन्यां पयलीं ह्या प्रकल्पाचें सगळें काम पुराय जालां, मात ताचें आजून उक्तावण जावंक ना. फूड स्ट्रीट प्रकल्प जावपाचो आशिल्लो ते खातीर फाटल्या जानेवारी म्हयन्यांत थंय आशिल्ल्या गाडेकारांक वाळपय पालिकेच्या मैदानाच्या वाठारांत स्थलांतरीत केल्ले. मंगळारच्या बाजारा वेळार लोकांची चड गर्दी जाता, ताका लागून ह्या गाडेकारांक कितल्योश्योच समस्यांक तोंड दिवचें पडटा. तेन्ना ह्या फूड स्ट्रीट प्रकल्पाचें उक्तावण बेगोबेग करचें अशी मागणी गाडेकारांनी केल्या.
कबड्डी खेळाक जर परतून प्रतिश्ठा मेळोवन दितले जाल्यार गोंयाक बरे संघटनेची गरज आसा अशें मत आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांणी उक्तायलां. दिवचले आयोजीत राज्य पावंड्यावेले कबड्डी सर्तीचें उक्तावण केल्या उपरांत आमदार उलयताले. गोवा इमॅच्युअर कबड्डी संघटने वतीन आयोजीत केल्ले राज्य पावंड्यावेले कबड्डी सर्तीच्या उक्तावण सुवाळ्याक जाटये कॉलेजीचे प्राचार्य राजेंद्र कुमार जुवेकर तशेंच आयोजक संघटनेचे पदाधिकारी आनी आदले कबड्डीपटू हाजीर आशिल्ले. दिवचलच्या नारायण जाटये कॉलेजीच्या खेळा संकुलांत ही सर्त आयोजीत केल्ली. सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड हे निवृत्त जाल्यात. 8 नोव्हेंबर 2022 दिसा तांणी देशाचे 50वे मुखेल न्यायाधीश म्हणून सोपूत घेतिल्लो. धनंजय चंद्रचूड हांचे बापूय सर्गेस्त वाय.व्ही. चंद्रचूड हेवूय मुखेल न्यायाधीश आशिल्ले. ताणें 7 वर्सां सरन्यायाधीश म्हणून काम केलां. डी.वाय. चंद्रचूड हांणी 2 वर्सां आपल्या काळांत 1275 खंडपीठ सुनावण्यांनी वांटो घेतिल्लो. 613 निकालांचे लिखाण तांणी केले जाल्यार 500 खटल्यांनी ते स्वता न्यायमूर्ती आशिल्ले अशी माहिती सुप्रीम कोर्ट ऑब्झर्वर हे वेबसायटीचेर मेळटा. धनंजय चंद्रचूड हांच्या काळांत सर्वोच्च न्यायालयान डिजिटलायझेशनाक वेग आयलो. न्याय प्रक्रिया चड युजर फ्रेंडली जाली. 9 नोव्हेंबर 2019 दिसा न्यायाधीश चंद्रचूड हांचो आस्पाव आशिल्ल्या 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठान एकमतान अयोध्येंतली वादांची जमीन ही श्रीराम जन्मभूमी देवळा खातीर दिली. तशेंच उत्तर प्रदेश सरकाराक निर्देश दिवन सुन्नी वक्फ बोर्डाक मशीद बांदपाक हेर कडेन जमीन दिवपाचे निर्देश दिले. निवृत्त जातना ताणें सर्वोच्च न्यायालयाचे संग्रहालयाचे उक्तावण केले. भारतांत मेळपी शूज आनी चप्पल अमेरिकन वा युरोपीय आकाराचे असतात. हाकाच लागून ते आमच्या देशांतल्या लोकांच्या पांयांक सारके बसना. खरें म्हणल्यार अमेरिकन आनी युरोपीय लोकां परस भारतीयांचे पांय चड रुंद असतात. पूण अमेरिकन वा युरोपीय लोकांच्या पांयांची लांबाय आनी रुंदायेचेर आदारून कंपनींनी शूज आनी चप्पलां तयार करतात. आतां पायतणां खातीर भारतीय मानक तयार करतात. फुडल्या वर्सा सावन म्हळ्यार 2025 वर्सा सावन कंपनी भारतीयां खातीर स्वतंत्रपणान पायतणां तयार करतली. हे खातीर बा म्हळ्यार भारत हो कोड दवरला. आतां फकत ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्साची मान्यताय मेळपाची गरज आसा. दिसान दीस तरणाट्यां मदीं काळजाचो आताक येवपाचो प्रमाण चिंतेचो विशय जावपाक लागला. पयलीं जाणट्या लोकां मदीं दिसपी ही समस्या आतां तरणाट्यां मदीं चड प्रमाणांत दिसून येता. जिणेशैली बदलप हें हाचे फाटलें मुखेल कारण आसूं येता. काळजाच्या दुयेंसाच्या सुरवातीच्या काळांत ताण आनी मानसीक भलायकी हे म्हत्वाचें कारण आशिल्ल्याचें दिसून आयलां. हे संबंदीत समस्या उणी करपा खातीर ल्हान पिराये सावन नेमान भलायकी तपासणी करप गरजेचें. तशेंच निरोगी संवय पाळप म्हत्वाचें. काळजांत अस्वस्थताय, स्वास घेवपाक त्रास जावप, चड तकवो येवप ही लक्षणां दिसूं येतात. जबड्यान दुखप, फाटीच्या वयल्या भागांत दुखप, मळमळप अशी लक्षणां दिसल्यार काळजाचो आताक येवपाची शक्यताय आसूं येता. ह्या लक्षणां कडेन दुर्लक्ष करचें न्हय आनी ही लक्षणां दिसल्यार रोखडोच दोतोराचो सल्लो घेवचो. देशांत इंटरनेट आनी स्मार्टफोन वेवसाय नेटान वाडत आसा. इनमोबीच्या अहवाला प्रमाण भारताचो इंटरनेट वेवसाय फुडल्या 6 वर्सांत म्हळ्यार 2030 मेरेन 83 लाख कोटी रुपया जातलो. स्मार्टफोन वेवसाय 2032 मेरेन 7.43 लाख कोटी रुपया मेरेन वाडटलो. सध्या भारतांत दर म्हयन्याक 7.5 कोटी गेमींग वापरपी आसात. संवसारांतल्या हेर लोकां परस भारतीयांक स्मार्टफोनाचें चड व्यसन आसा. 88.10 कोटी भारतीय फोनाचेर सतत सक्रीय असतात. मार्केटिंग प्लॅटफॉर्म इनमोबीच्या अहवाला प्रमाण भारतांतले लोक दर दिसा संवसारांतल्या सरासरी परस सुमार 1 वर चड स्मार्टफोन्स वापरतात.
पेन किलर वखदांचो वापर पुराय संवसारभर जाता. हातूंत ओव्हर द कावंटर पर्याय ते प्रिस्क्रिप्शन वखदांचो आस्पाव आसा आनी ही वखदां तकली दुखप, स्नायू दुखप आनी दीर्घकाळ वेदना अशा विंगड समस्या पासून रोखडीच सुटका दिता. पूण पेन किलर वखदांचो चड वापर वा अयोग्य पद्दतीन वापर केल्यार भलायकेक जायते त्रास जावंक शकतात. खास करून पोट आनी मूत्रपिंड हांचे संबंदीत गंभीर भलायकी समस्या निर्माण जावंक शकतात. पेन किलर वखदांचो मुखेलपणान 2 प्रकार असतात. नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी वखद आनी एपोइड्स NSAID दाह उणो करता आनी कुडींतली वेदना दुखणें उणें करपाक मजत करतात. जाल्यार ओपिओइड खर वेदना उणी करपाक मजत करतात. पूण हाचो चड वापर केल्यार कुडीचेर गंभीर परिणाम जावं येता. रस्त्यार जावपी अपघात उणे करपा खातीर फुडल्या 2 वर्सांत येरादारी धोरणांत 2 म्हत्वाचे बदल चालीक लायतले. 2025 वर्सा सावन हलके खाजगी आनी भौशीक वाहनां खातीर नवे मानक थारायतले. चड वाहनां खातीर 2026 सावन नवे नेम लागू जातले. केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्रालयाच्या म्हणण्या प्रमाण हाका लागून गंभीर जखमी जावप आनी अपघातांत मरण येवप्यांचो आंकडो उणो जातलो. मंत्रालयाच्या म्हणण्या प्रमाण 31 मार्च 2025 उपरांत तयार केल्ल्या हलके वाहनांत फुडल्या आनी फाटल्या सिटां खातीर बेल्ट अलार्म सिस्टम सक्तीची आसतली. 2026 वर्सा सावन सीट बेल्ट अलार्म सिस्टम जड वाहनांकूय लागू जातली. हातूंत बशी आनी ट्रॅव्हलर आनी मिनी बशी हांचो आस्पाव आसा. दरेक सिटांचेर सीट बेल्ट लावप गरजेचें आसतलें. सरकारी बशीन प्रवाशा पयलीं सुरक्षेच्या मानकां विशीं घोशणा जातली. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. नमस्कार, तुमकां गोमंतक टुडेंत येवकार. हांव संजना अंजुनकर. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो.
उत्तर गोंयांत 1 लाख जाल्यार दक्षिणेन 75,000 परस जाणांनी केले टेनंट व्हेरिफिकेशन वाडपी गुन्यांवकारी घडणुकांचे फाटभुंयेर पुलिशेन राबयिल्ली मोहीम. उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशलाची माहिती. सोशल मिडियाचेर गोंयची बदनामी करप्यांचेर घालपाक जाय केशी. पर्यटन खात्याक पत्र बरोवन करपाक लायतलो कारवाय, सांगता कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात भाजप पदाधिकाऱ्यांचोय आस्पाव. काँग्रेस आमदार कालूस फॉरेराचो आरोप. उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशा वरवीं करची प्रकरणाची चवकशी, काँग्रेसीची मागणी. कॅश फॉर जॉब स्कॅमाचो पुलीस करतात योग्य तपास. विरोधकांनी करचे न्हू, नाका जाल्ले राजकारण. काँग्रेसीच्या आरोपांचो भाजपाचेर प्रत्युत्तर. करंजाळी गार्डनाची जाल्या अवतिकाय. घसरगुंडी झोपाळे मोडल्यात. भितर आशिल्ल्या खांब्यांक कळम. गार्डनाचे करचे सोबितीकरण, थळाव्यांची मागणी. शेल्डे कुळचडीच्या हातमाग फॅक्टरीच्या इमारतीचे बांदकाम फाटली 7 वर्सां सावन अर्दवट. पंचायतीन परवानो दिवन लेगीत बांदकाम अपुरे. थळावे फुर्योज. खासा रिपोर्ट. आता खबरो विस्तारांत. गोंयांत वाडपी गुन्यांवकारी घडणुकांचे फाटभुंयेर गोंय पुलिशेन पुराय गोंयांत टेनंट व्हेरिफिकेशन मोहीम राबयली. ह्या मोहिमे अंतर्गत ह्या वर्सा उत्तर गोंयांत वट्ट 1 लाख जाल्यार दक्षिणेन गोंयांत आतां मेरेन 73,887 जाणांचे टेनंट व्हेरिफिकेशन पुराय केलां. ह्या मोहिमे अंतर्गत भाड्याचे कुडीक रावपी बिगर गोंयकारांची